कुडण्या मंगळारा एके बायलेचो खून जालो। खून करपी तिचे वळखीचोच खून करून दुबावीत फरार जाला। सध्या पोलीस ताचो सोद घेतात। आता जाणून घेऊया ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। साखळेच्या चिकणे कुडणे गावात रावपी बायलेक तिच्याच घरा यो वच करपी तरणाट्यान पयली बरीच मारली आणि मागीर तिचो खून केलो। 19 मेक मंगळारा दनपारा सुमार 2:30 वरांचेर ही घडणूक घडली। खून केल्या उपरांत दुबावीत ते बायलेचो फोन घेवन थंयच्यान पळून गेलो। हे घडणुकेची माहिती दिवचल पुलीस स्टेशनाक मेळटाच पुलीस घडणुके सुवातेर पावले। पुलिसांनी तपास केल्या उपरांत हे प्रकरण खून म्हणून नोंद केले। सध्या ते बायलेचो मोबायल घेवन पळून गेल्लो सावंतवाडी महाराष्ट्राचो दुबावीत सागर रावळाक पुलीस सोदतात। 55 वर्साची शैला संजय घाडी ही आपल्या 3 भुरग्यां वांगडा चिकणे कुडण्या रावताली। हे बायलेक 2 व्हडल्यो चलयो आणि एक धाकटो पूत आसा। शैलाचो खून करपी सागराचो ह्या घरांतल्या लोकांकडेन बरो संबंध आशिल्लो। तो नेमान तांगेर यो वच करतालो। सागर तांगेर येतालो तेन्ना चडसो तांचे कडेन झगडटालो, तांचे कडेन वाद घालतालो। अशीच एक दीस तांचे मदीं झगडी जाल्ली आणि सागरान शैलाल्या घराची जनेलां आणि भितरल्या सामानाची तोडफोड केल्ली। हाका लागून ताचे आड दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद जाल्ली। आता जाणून घेऊया 19 मेक नेमके कितें घडिल्लें तें। मंगळारा म्हळ्यार 19 मेक दनपारा सागर शैला घाडिल्या घरा आयलो। त्या वेळार घरात कोणूच नाशिल्ली। तो आयले उपरांत शैला आणि सागरा मदीं झगडी जाली। झगडटाना सागरान शैलाक बरीच मारपेट केली आणि तिडकीन तिची तकली वण्टी रापटिली। ह्या हल्ल्यानूच तिका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा। तिचो खून केले उपरांत सागर तिचो मोबायल घेवन थंयच्यान पळून गेलो। तशेंच ताणी शैलाची गळ्यांतली सरपळी फारायिल्ल्याचें पुलीस तपासा वेळार कळ्ळें। थंयच्यान पळून गेल्या उपरांत सागरान शैलाच्या मोबायला वयल्यान तिच्या चलयांक फोन केलो आनी आपणे केल्ले कृतीची म्हायती दिली। फोन केल्ल्यान शैलाच्या कुटुंबाक ह्या प्रकरणाची म्हायती मेळ्ळी। दिवचल पुलिसांनी हे प्रकरण खून म्हूण नोंद केला। सध्या पुलीस ह्या प्रकरणाची नेटान चवकशी करतात, तशेंच वांगडा दुबाविताचोय सोद घेतात।